G.S.B सेवा मंडळाचे 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन तुम्ही यूथ ऑफ G.S.B पळयतासच. हांव पयलीं देखून सांगताच तुमकां मस्त जन त्या गणपती बाप्पा लागीं मागोवन घेताची ते मागून जत्तरी कसकी समर्पण करता म्हणून आमी मनान तूं लेखून आसताची. अरुण भट आमगे लोट आसा कोडयाला दुखूनच येवन तांणी कसकी मनान तुले केले बंगरा आरती दिवका म्हणून. अरुण गणपती बाप्पाला येताना ते प्रति वर्स कशी म्हळ्यार खंय एक पंत आयला पूर खंय मागीर नेक्स्ट इयर देखून गणपती बाप्पा आपयता म्हणून तुमकां कितले खूश आसा ते देवाल दर्शन घेवचें म्हणून. प्रथम जेवण कसं म्हळ्यार बिसायड द टू कोविड लास्ट 6 years हांव हांगा येता आसा प्रति वर्स आनी हांव कसं हांगा मना लेखून वता पळय त्या गेल्ली कुडले मेल काम जालेलें आसा तशीच ही फुडली पाटी हांव हांगा येवन कसं की मना लेखून देवाला एक सांगून घेतिल्लें आशिल्लें त्या मेल काम सुमार दिवस जायनातील काम तें जाल्लेलें आशिल्लें तशें हांव मागीर एक सांगून घेतिल्लें कसं ना म्हणून म्हळ्यार एक भांगरा आरती उपसून दिता म्हणून सांगून घेतिल्लें त्या टायम मारी आनी तशीच मागीर बायली त्यान गुरबीण आशिल्ली तशी म्हाका एक चला चल्लो जो कोण मना बारी मन आशिल्लें त्या वेळा गणपती बाप्पाला निमून घेतिल्लें आशिल्लें तशें हांव कसा पुरो लेखला हांगा मुखार राबून देवाला मुखार राबून कसा पुरो निमगेला सकड म्हाका देवान चलायसून दिलेलें आसा दिल्लेलें आसा तशी आमगेले एक सना काणीक म्हणत आमकां मेळ्ळां तूं त्या देवा अर्पण करता म्हणून सांगून घेता. मस्त धन्यवाद. अशीच देवालय निरंतर सेवा जाता राबो. थँक्यू.